आमच्या चौथ्या दिसाचो विशय गोरेब्यांत बोगसण्याचें देणें. देव काकुत्सार आनी दयाळ, आनी देव आमकां बोगशिता जाल्यार आमी एकामेकाक आमच्यो ल्हान ल्हान अस्कोतायो आमी बोगसूंक फावो. जेजून आमकां काय बरें मागणें शिकयलां. सायबा, आमची पातकां बोगोस जे परी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता. तर आयज आमी हेंच नियाळुया आनी आमकां आमचे बाराबर जियेतल्यांक, आमच्या मोगाच्या गोरेब्याच्या वांगड्यांक बोगसूंक कृपा आनी घोटाय आमी मागुया. Magung Betoita Santan Dias Ambora Dinvasung ani familik Bori Bolaiki Magung Betoita Johnny Rodriguez Ponda Dinvasung ani familik Bori Bolaiki Magung Betoita Francis Rodriguez Margao Dinvasung ani familik Bori Bolaiki Magung Betoita John Fernandez Raya Dinvasung ani familik Bori Bolaiki Magung Betoita Movin Fernandez Ponda Dinvasung ani familik Bori Bolaiki Magung Betoita Sleaton Fernandez Raya Dinvasung ani familik Bori Bolaiki Magung Betoita Milagrina Fernandez Ponda Dinvasung ani familik Bori Bolaiki Magung Betoita Lita Fernandez Ponda Dinvasung ani familik Bori Bolaiki Magung Betoita Cedric Goes Vasco Dinvasung ani familik Bori Bolaiki Magung Betoita Joe Mascarenas Margao Sister Mizyak Manevon Tagnelache Mozatin Purna Pekoni Merung Betoita Maria ani Miguel Menezes Vasco याज्ञिकाक येवकार दिताना आमी सगळीं उबी रावुया आनी सुरवातेचें गीत गावुया. Never do I'm sorrow Duka busung voduk yeta Deva tuam so shivu Jivit duka betong dita Deva tuam so oro Duka busung voduk yeta Deva tuam so shivu Jivit duka betong ida Bapa Buddha katmia Wondon moy masasna 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 बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सगळ्यां आसूं. प्रितीच्या न्हू
सगल्यांक तुमकां मान्यवंत आग्नेलाक सांताचो मान मागूंक ह्या नोवेनान भाग घेवंक माये मोगाचो येवकार. आयज नोवेनाच्या चवथ्या दिसाचो विशय गोराबो बोगसोण्याचें देणें. ह्या नोवेनाच्या दिसांनी आमचो मुखेल विशय मान्यवंत आग्नेल गोराब्यांनी क्रिस्ताचें आसणे अणभवूंक आमकां नमणो. आमच्या कुटुंबांनी कितें वयर सकयल जाता तेन्ना अदीक करून समजणेक चुकता तेन्ना आमी एकामेकाच्यो ल्हान व्हड चुकी बोगसूंक ह्या मिसांत करपा आनी काळजा मनाचेर उजवाड घाल म्हूण मागुया. जायते पावटी आमी चुकता तेन्ना देवाचें बोगसोणें आमी सोदता. पूण जायती पावट बोगसोण्याची मनशां कशीं दुसऱ्यांक बोगसोणें दिवंक आमी जायती पावट विसरता वो फाटीं सरता. तर आयज देवाचें बोगसोणें मागतना दुसऱ्यांकूय बोगसूंक काडीज दी म्हूण ते मिसाचे भेटीन मागुया. आनीक देवाचें बोगसोणें आमकां मेळूंक सगळीं सांगाताक म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणींदो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें तें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. म्हजो अपराध म्हजो भोव व्हड अपराध. एपासोद भाग घेवन सुदांच आंकवार मारीक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणींदो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. देवा उंच सुर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सुर्गीच्या राया सोर पदवीदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेडे तूं संवसाराचे पाप काडटाय. आमची काकूट कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्वरा आमच्या देवा तूं सगल्या देण्याचो रोचणारा धोनी. तुज्या असल्या धोनयांची सेवा करची म्हळ्यार आमचें पूर्ण आनी शाश्वत सूख. देखून तुजे भोक्तींत आमकां सदां संतोश मेळोसो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सांगाताक आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. दानियेल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या काळार पोरजेक राखता तो श्रेश्ठ कुंवर मिंगेल उबो जातलो. राष्ट्रां जल्माक आयलीं
तेतून तावन दिश्टी पडूंक ना तसलो तोडमोड्यांचो काळ येवचो आसा. तो काळ येतोच तुजे पोरजेक म्हणजे जांची नांवां पुस्तकार बरयलोलीं आसात तितल्यांकूय तारण मेळटलें. प्रितुमेची दुडींत न्हिदलोलीं आसात तांची मदलीं जायतीं जाणां उठ्ठलीं, थोडीं सासणाच्या जिविताक, थोडीं बेआबरूक आनी सासणाचे लोजेक. शिकलोलीं तीं अंत्रोला वेल्या पोरजोळा पोरी आनी खूब जाणांक प्रमाणीकपणान चलोवंक शिकयलां तीं नोकेत्रां पोरी सासणाच्या सासणाक लोकलोकतलीं. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जावन दी. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोना येतां. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोना येतां. सर्वेस्परा, तूंच म्हजें दायज, तूंच म्हजें पात्र, म्हजें दारजोणें तुजेच आदीन राखूंक दवरलाय. हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटच हांव कदींच हालोना. जबाब: म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोना येतां. देखून म्हजें काळीज उल्हासता, म्हजो ओतमो मुरगोडटा. म्हजी कूड पर्यान सवस्कायेन सुस्त जातली, कित्याक तूं म्हजो ओतमो मेल्ल्या मदें सोडचो नाय आनी तुज्या विस्वासाच्या भक्ताक फडांत उरूंक दिवचो नाय. जबाब: म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोना येतां. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती आनी तुज्या उजव्याक सासणाचें सूख. जबाब: म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोना येतां. हेब्रवांक बरयलेले चिटीवेलें वाचप. दर एक यादनेक धार्मीक रिती पाळूंक दिसपट्टी मंदिरान आसता आनी पातकां काडून उडोवंक शोकना तसले योद परतून परतून समोर पिता. क्रिस्तान जाल्यार पातकां खातीर एकूच योद केलो आनी आतां तो देवाच्या उजव्याक बसला आनी आपल्या दुस्मानांक देव तांच्या पांयां तोळा घालतलो ते घडयेची वाट पळयत आसा. म्हणटच आपूण पवित्र करता तांकां एकूच योजना वरवीं सासणांक ताणें सोपोवन केली. सर पातकाचें बोगसणें मेल्लें म्हणटच तांचे खातीर आनीक भेटवण्यो करची गरज ना. देवाचें उतर हें. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sobesporak, soy, 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 soy. Sobesporak, soy, 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 soy. Sobesporak, soy, soy. Soy, soy, sobesporak, soy, soy. Guri babur, gushi sokri. Sorek vota, raulia rami. Kitle bore, kitle sobi. Sobesporak, soy, 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 soy. Sobesporak, soy, 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 soy. Sobesporak, soy, soy. Soy, soy, sobesporak, soy, soy. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. मार्क परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. Moima tuka sumya. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, त्या दिसांनी तो संताप येतूच सुर्याचेर काळोख पडटलो
आंचून रीम आपलो उजवाड पालयतलो. नखेत्रां मळबावेलीं पडटलीं आनी अंतरोडार आसात त्यो सोकती कळकळटल्यो. आनी तेन्ना व्हडले पोटबीन आनी दोबाज्यान कुपाचेर येतल्या मनशाच्या पुताक सगलो लोक देखतलो. आनी तेन्ना तो आपल्या दुतांक धाडून चारूय दिशा वेल्या रितुमेचे एके शिमेतावन स्वर्गाची दुसरे शिमेर पुर्यान आसतल्या आपणे विसलोल्यांक जुमयतलो. अंजिराच्या झाडाची ही वपार समजून घेयात. तांच्यो खांदयो भागोवतात आनी तांकां कोंबऱ्यो फुंटात तेन्ना गीम लागीं पावला म्हूण तुमकां कोडून येता. तेच परी हें पडल्या उपरांत तो लागीं दारां मुरयांत पावला म्हूण जाणो जायात. हांव तुमकां खरेपणी सांगतां, हें सगलें घडल्या बगर ही संसद उंतरची ना. सर्ग आनी प्रितूम सोरतली, पूण म्हजीं उतरां कदींच सोरची नात. पूण एकल्याच बापाक भायर रावून आनी कोणाकूच सर्गीच्या दुतांक वो पुताक लेगून त्या दिसाची वो घडयेची खबर ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें Pokanie tuka Krista. प्रितीच्या भावा भयणींदो, बोगसणें दिवंक सोंपें न्हय. बोगसणें दिवंक कितलें अवघड तें आमी सगळीं जाणाव. भोव करून जांकां जाणें आपल्या उतरांनी आपल्या कोरण्यांनी आमचें काळीज दुखयलां, असल्या मनशांक बोगसूंक एकदमूच कठीण. आनी जायते पावटी जेन्ना बोगसणें दिवपाचें आसतना आमच्या तोंडांत असले उद्गार येतात. हो दोलदिरो हाका न्ही हांवें बोगसपाचो, हाका बोगसणें फावोच न्हय, हाका बोगसणें लायक न्हय, तो बोगसण्या लायक न्हय. जें ताणें केलां तें करून आनी हाका आनी बोगसणें दिवपाचें. समजुया एक घरकार आपली पोती नासतना दुसऱ्या वस्तुऱ्या लागीं अपवित्र संबंद जोडटा आनी जेन्ना पोतीनी कळोन येता असलें कितें आसा म्हूण खरेंच तिचें काळीज दुखवता. आनीक जायत्या वेळार ह्या आपल्या घरकाराक बोगसूंक कठीण लागता, कित्याक ताणें एके भाशेन विस्वासघात केला. हाका आनी खंयच्या तोंडान हांव बोगसूं, हाका बोगसणें फावो न्हय, अशें असल्यो चिंतना आमच्या मनांत येतात. आनी खरेपणी भाव भयणींदो, बोगसणें कोणाकूच फावो न्हय. बोगसणें कोणाकूच फावो न्हय. आनी हाकाच लागून बोगसणें दिवची गरज, कित्याक तें कोणाकूच फावो न्हय. जर आमी कोणाकूय कितें फावो म्हूण दिता जाल्यार ती ताची मजुरी वो ताणें जोडलेलो इनाम म्हूण आमी दिता. पूण बोगसणें मजुरी न्हय म्हूण एक इनाम जें दुसऱ्यांक फावो म्हूण आमी दिता. आयचो विशय आमकां उगडास करता. बोगसणें एक देणें. इट्स अ गिफ्ट, नॉट अ रिवॉर्ड नॉर अ प्रायज. बोगसणें एक देणें. आनी देणें म्हणटोच देणें कितें? देणें जें फावो नासतना फुंक्या मोगान आमी दुसऱ्यांक दिता तें. देणें जें फावो नासतना फुंक्या मोगान आमी दुसऱ्यांक दिता तें. आनी बोगसणें असलेंच एक देणें. आनी देखूनच
जितले आमी चिंताव की ह्या दुसऱ्या मनशाक बोगसोणें फावो न्हय, तितलें उदीकूच एक कारण आसा आमी ह्या मनशाक बोगसूंक. कित्याक जेन्ना आमी दुसऱ्याक बोगशिताव, बोगसोणें ताका फावो म्हूण आमी बोगशिनाव, पूण फावो नासतना फुंक्या मोगान हें देणें ताका आमी दिता. आनी देखूनच जेजून आमकां एक व्हडली देख दवरल्या बोगसोण्या विशीं, की बोगसोणें एक देणें, आनी हें देणें ताणें खुर्सार, हें देणें ताणें तांकां दिलें जाणें ताका खुर्सार मारलेलो. ते सोकला लावन ताची खेबाडां करताले. इतलें वायट ताणें जेजूचेर केल्लें, तांकां बोगसोणें फावो आसलें काय ना, पूण जेजून हें बोगसोण्याचें देणें तांकां दिलें. बापा तांकां बोगोस ते नोकळोत कितें करतात ते. फावो नासतना फुंक्या मोगान, कित्याक बोगसोणें फावो नासतना फुंक्या मोगान दिल्लें देणें. आनी जेजून खुर्सार रावन ही व्हडली देख आमकां दिल्या, कशे भाशेन आमी दुसऱ्यांक बोगसूंक जाय तें. न्हय दुसऱ्यांक बोगसोणें फावो म्हूण, पूण जितलें तांकां फावो न्हय तितलें अदिकूच आमी तांकां बोगसूंक फावो. आनी देखूनच असलें देणें दिवंक कठीण. जर बोगसोणें एक मजुरी वो इनाम कसो आसलो जाल्यार दिवंक सोंपें जातालें, पूण बोगसोणें एक देणें म्हणटूच दिवंक कठीण. पूण तें चालतें देणें न्हय, तें एक सोयबाचें देणें न्हय. इट्स नॉट अ गिफ्ट, नॅचरल गिफ्ट. तें एक सोयबा व्हरतें देणें, एक देवीक देणें. आनी देखूनच इंग्लिशीन एक म्हणणी आसा, टू अर्र इज ह्युमन, टू फॉरगिव्ह इज डिवायन. चुकी करप मनशाच्या सोयबाचें, पूण बोगसोणें दिवप देवीक. चुकी करप मनशाच्या सोयबाचें, पूण बोगसोणें दिवप देवीक. आनीक देखूनच जेन्ना आमी दुसऱ्यांक बोगशिताव, आमी एक देवीक कार्य करता. एक देवीक देणें बोगसोण्याचें आमी दुसऱ्यांक दिता. आनी हें करूंक आमची वस्तुंगी जावचें ना. तुमकां जर दिसता हांव म्हजीच वस्तुंगी दुसऱ्या काळजान तावन बोगसूंक पावतलो, हें जावचें ना. कित्याक हें सोयबाचें देणें न्हय, हें देवीक देणें. आनी देखूनच आमी कुरपा मागूंक फावो, देवाची कुरपा मागूंक फावो. देवाचे कुरपेनूच आनी जेजूच्या नांवानूच आमी दुसऱ्यांक काळजान तावन बोगसूंक जाता. आनी देखूनच मोगाच्या भावा भयणीनो, आमच्या गोरब्यांत जर आमच्या भावांक भयणीक, आमच्या पुता धुवांक आमी बोगसूंक नात, आयज देवाचें उतर आनी आयचो विशय आमकां आपयता हें बोगसण्याचें देणें तांकां दिवंक. पळय ताणें जायते वायट उतरांनी कोरण्यांनी आमचे थंय केलां, दूख आसा, पूण आयज जेजू आमकां आपयता बोगसण्याचें काळीज दाखोवंक, बोगसण्याचें देणें तांकां दिवंक. न्हय तांकां फावो म्हूण, पूण फावो नासतना फुंक्या मोगान. आनी तेन्नाच मोगाच्या भावा भयणीनो, आमचें जिवीत जेजू सारकेलें जातलें. आयच्या पयल्या वाचपांत आनीक शिव वर्तमानांत शेवटाच्या काळाची खबर केल्या. हो शेवटाचो दीस केन्ना येतलो तें आमकां कोणाकूच खबर ना, पूण तो दीस येवं मेरेन जें जेजून आमकां शिकयलां भोव करून बोगसोण्या विशीं, तें आमच्या घोराब्यांत आमी जिवंक फावलो. जेन्ना आमी बोगसोण्याची मनशां कशीं आमच्या घोराब्यांत जियेतलीं, आमी त्या दिसाक तयार जातलीं जेन्ना जेजू आमकां आपल्या वैभवान मेळूंक येतलो. मोगाच्या भावा भयणीनो, पाद आग्नेलाक मान दिवंक आमी हांगा आयल्या.
मान्यवंत आग्नेलाचे फामिलींत हें बोगसोण्याचें जिवीत आसलें. आनी देखूनच जेन्ना तो एक यादनीक कसो वावुरतालो, ताणें आपल्या जिवितांत हें बोगसोणें दुसऱ्यांक वांटलें. कुमसाराच्या साक्रामेंता उदेशी देवाचें बोगसोणें ताणें पातक्यांक दिलें. जाणें ताचेर वायट केलेलें तांकां ताणें काळजान तान बोगशिलीं. अशें म्हणटात की एका गांवांत जंय तो वावुरतालो तेन्ना एके राती खंय दोग तीग जाण बेबदे येतात आनी ताचे लागीं वाद विवाद करतात, इगोर्जेचे अकावंट्स विचारतात. पूण पाद आग्नेलान सोंसणीकायेन तांकां घेतले, सगळें दाखयलें. आनी मागीर उपरांत जेन्ना ह्या मनशांनी आपली चूक ओळखली, बोगसोणें मागलें, पाद आग्नेलान तांकां बोगशिलें. तर मोगाच्या भावा भयणीदो, आयज जेन्ना आमी पाद आग्नेलाक मान दिता, आमी ताच्या जिवितांतली ही बरी देख घेवया. आमच्या घोराब्यांत बोगसोण्याचें जिवीत जिवंक वावरुया. हें बोगसोण्याचें देणें जें आमी देवा थंय मागता सदांच, तें देणें आमच्या जिवितांतलें दुसऱ्यांक दिवया. आनी जेन्ना व्हडलीं आवय बापूय असलें जिवीत जियेतलीं तेन्ना आमचीं भुरगीं हें बरें लिसांव शिकतलीं. आयज आमी चिल्ड्रन्स डे मनयता, भुरग्यांचो दीस. तर हीं भुरगीं जीं आमच्या घोराब्यांत आसात तांकां हें बरें लिसांव, बोगसोण्याचें लिसांव आमी आमच्या जिवितांतल्या देखींतल्यान दिवंक फावो. तर मोगाच्या भावा भयणीदो, आयच्या दिसाक जेन्ना आमी हांगा आयल्या ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवंक आमी देवा लागीं हीच कृपा मागुया. आमकां समजीकाय दी म्हूण की बोगसोणें जें आमी दिता तें एक देणें, फावो नासतना फुंक्या मोगान दिता. तें एक देवीक देणें, तें सोयबाचें न्हय. आनी देखूनच देवाची कृपेची आमकां गरज. तर हीच देवाची कृपा आयज आमी मिसाच्या बलिदानान मागुया. जांकां आयज आमी बोगसूंक ना, आयज मेरेन आमी बोगसूंक ना, आयज ह्या मिसाच्या बलिदानांतल्यान देवाची कृपा आमी मागुया. जेजूच्या नांवान आनी देवाचे कृपेन हें बोगसोण्याचें जिवीत देणें आयच्या दिसाक हे आमच्या भावा भयणीक दिवंक तोच देव आमकां सगल्यांक आदार दिवं. आमीन. सगळीं आमी उबी रावन ह्या वेळार आमच्या भावार्थाची उचारणी करुया. सोत मानता देवा, सोर पदवीदार बापा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्यांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं परबीं संभोवलो, आंकवार मेळटावन सोलमलो, पोंस पिलाताकाल ताणें कोस सोंसले, ताका खुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निटिपलो, तो मेल्ल्या मदीं देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तावन जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून घेतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभे, भक्तांचो एकठार, पातकांचें बोगसोणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. हे वेळार कांय आमची मागणी आमी बापाक उबारुया. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जावं दी. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. फ्रांसीस आमच्या पापसाहेबाक, आमच्या आर्सबिस्पाक आनी इगोर्जेच्या हेर फुडाऱ्यांक ह्या मारेकार महामारीच्या काळार गोठाय आनी काळजीदारपण दिवंक आनी तांणी पवित्र सोबेक फावो ते पोरीन चलोवंक तांकां जाणवाय दी म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. सरकारी फुडाऱ्यांनी कसलीच अंतर करिनासतना
आनी कायद्या प्रमाणे वेगवेगळ्या समुदायांची सेवा चाकरी करूंक तांकां देवाची कृपा आनी उजवाड फावो जावं म्हूण मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. कोविडाच्या झुजाऱ्यां पासत ती आपणाकूच विसरून हे पिढी आड वावुरतात. तांकां गोठाय आनी काळजीदारपण फावो जावंक आनी तांचे सगळे प्रयत्न सुफोड जावंक. तांचे सेवे वरवीं जायत्या जाणांचो जीव वाटवला. तांकां सोबार आशिर्वादान भरू म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. क्रिस्ती गोराब्यां खातीर तांणी नाजारेताच्या पवित्र गोराब्याची देख घेवन आपलो गोराबो शांतीचो, मोगाचो, सेवे चाकरेचो करूं म्हूण देवाचो आदार मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आमी हांगा एकठांय जाल्ल्या पासत देवान आमकां कुडी आत्म्यांची देणी फावो करूं आनी आमच्या जिवितान क्रिस्ताचें बोगसणें अणभवूं आनी आमच्या चुकलोल्यांक बोगसूंक आमकां कृपा दी म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. पाप सायबान रोमा शारान बिस्माची परिशोध जाहीर केल्या. ताची तयारेंत आखी पवित्र सभा उर्बेन मिसळ जावन एकचारान आनी बागेलीपणान देवाचें राज परगोटणेचो वावर ओदीक नेटान फुडें वचूं आनी ती परिशोध पवित्र आत्म्याच्या बोडान यशस्वी जावं म्हूण मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. सुर्गीच्या भोवमोगाड बापा, तूं सदांच आमचीं पातकां बोगशिता. हें बोगसण्याचें काळीज आमकांय दी आनी आयच्या दिसाक हें बोगसण्याचें देणें आमी आमच्या चुकलेल्या भावा भयणींक दिवंक आनी आमचे फामिलींत हें बोगसण्याचें जिवीत आनिकूच वाडूंक आमी खालतीकायेन मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. Svora, Ordana, Somestani, Bedoci, Orme Svora, Ordana, Somestani, Bedoci, Dupaco, so por amor, Domdomi sota sorurgar, Dispori amci dara, Ishvora duce muka, por mesvora, ordana, Somestani, Bedoci, Orme Svora, Ordana, Somestani, Bedoci. म्हज्या भावा भयणींदो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांतल्यान मोहिमे आमच्या नाके पवित्र सभेच्या देवाक सुरेस्व मानून घेवं. मोगाड बापा, तुका आमी भेटयता ते देण्या वरवीं तुजी खोरी भोक्ती आमच्या काळजांनी वाडूं आनी सासणाच्या सुखाक आमी पावूं हें आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवीं. सर्वेस्वर तुमची सोव्यां आसूं. तुमचे सगळे आसूं.
आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्वरा आमच्या देवाक दिन वाचुया. वयर अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्वरा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासणाचे देवा, सर्व काडे आनी सर्व ताय, जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवार मारी थावन जल्म घेतलो. खुर्साचेर मरण सोंसून सासणाच्या मरणांतलीं आमकां सोडयलीं आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासणाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगोत. आपलीच कुशीन कूस मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रोगोत. पातकांचें बोगसोणें मेडशाक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड कोर गोठुया. तुझ्या कुसानी पुनर्जीवन पुरा वरवीं तुवें आमकां सोडली सोम्या. संवसाराच्या सुवादारा आमची सोड कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पिर्तुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप आमच्या गोवडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बोरवांसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर.
तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतां. आंकवार मारे देवाची माये सांगाती तिचो पोती भाग्योन झुजे भाग्योन दवरून दिता आनी सर्व काडी तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरवंदोनानी वैभव तुका सासनाच्या सासनान. आमच्या सर्वंडराची आज्ञा मनान धरून ताणेंच शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणीत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्वरा सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवंशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक स्फूर्ती पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजी खुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमची सवें आसूं. तुमची सवें आसूं. एकामेकाक शांती वाटात. देवाची शेळे तूं संवसाचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाची शेळे तूं संवसाचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळे तूं संवसाचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सगलीं आमी सुभागी. सुम्या तुमचे भितर येवचें म्हाका पावना तुज्या काळजांत म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्त प्रसाद हुकुमन्याव शेवंक सोदतात ती उपकार करून उबीच रावात. आमचे यादनीक ब्रादर्स आनी सिस्टर्स तुमचेशी येतली आनी कुमन्याव शेवतकूच तुमी बसचें. आमकांय गमतलें कोणूय चुकला जाल्यार कुमन्याव फकत आथीर घेवचो. उपकार करून आथीरूच घेवचो.
म्हाका पावले एकूच नांव आमच्या ओतम्यान एकूच मोग आमच्या काळजांत एकूच जीव आमचे सोबेस्ता देवा रूपणे कुळात मूग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो वेल्याक तुमी कोता तितले कोरे सांगता म्हाका पावले एक गोडीभर आमी सगळीं आमचे दोळे बंद करुया. जेजूक आमी निखतोच आमच्या काळजांत घेतला, आमच्या जिवितांत मिसोड जाला. होच जेजू सर्गीच्या बापाचें ओडदेणें आमकां बोगसण्याचें. खुर्सार मरून आमची सगळीं पातकां अस्कोतायो बोगशिल्ल्यात आनी होच जेजू आयज आमकां दुसऱ्यांक बोगसूंक आपयता. ओदी करून आमच्या गोरेब्यांत जियेतना तांच्यो अस्कोतायो तांच्यो चुकी आमी बोगसून मोगान शांतीन जिवंक ओगेपणान जेजू लागीं मागुया. उबीं रावया. प्रितीच्या बापा, ह्या संस्कारांत आमी जेजूचें मांस रगत घेतलां. हें संस्कारलेलें जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचें म्हूण ताणीं फरमायलां. ह्या पोसणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रितीमोग वाडय म्हूण खालतेपणी तुजे लागीं मागता हांव. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. बसुया. बाबा भयणीनो, मान्या बोंत आग्नेल आमकां सगळ्यांक बोड देणें देवाचें. ताचे वरवीं देव आमी बाबार्थान मागता तेन्ना आमकां देणी दिता, उपकार दिता. तो देण्याचो सागर कसो. आनी अशेंच दिनवासून फ्रांसीस रॉड्रिगीस सांत पेद्रू रिबांदार्थान कुडीत करूंक लायता. म्हाका बोन कॅन्सर जावन हांव 4.5 म्हयने हॉस्पिटलांत आसलो. म्हज्यान हालूंक दोलूंक जायनासलें. आमी सगळीं व्हड भोक्त मान्या बोंत आग्नेलाची. हॉस्पिटलांत देखून हांव दिसपट्टी नोवेनाचें मागणें बाबार्थान करतालो. म्हजी भयणूय पिलार येवन म्हजे पासत मागताली. उपरांत म्हाका टाटा कॅन्सर हॉस्पिटलांत रिफर केलो. थंय दोतोरांनी सांगलें 10 लाख खर्च जातलो, पूण बरो जातलो म्हूण कांयच गॅरंटी दिवंक ना. आमी परतून गोंया आयलीं, पूण म्हजो बरमोसो आनी बाबार्थ आमच्या आस्कार्या मान्या बोंत आग्नेलाचेच दवरून आमी मागणी बंद करूंक नात. 2 पावट तर म्हाका पिडेस्तांची मागणी सोंतेसांव लायलें. जायते पावट बाबार्थान मागनेवल्याचे फोंडाची माती उदकान घालून हांव पियेतालों. आतां 7 वर्सां उपरांत हांव म्हजो रुटीन चॅकअप करूंक गेल्लो तेन्ना सगळे दोतोर अजाप जाले. बोन कॅन्सर कांयच ना म्हूण सांगूंक लागले. आतां दर ब्रेस्तारा दिसांनी उदी करून ह्या नोवेनाच्या दिसांनी हांव पिलार येता देवाक दिनवासूंक आनी मान्या बोंत आग्नेलाक सांताचो मान मेळूंक मागूंक. काल तो रिपोर्ट घेवन आयिल्लो. तो रिपोर्ट हांवें काशा पळयला. पयलो कॅन्सर आसलो आनी आतां निमाणो रिपोर्ट कॅन्सर ना म्हूण डॉक्टरान पुरावे दिल्यात. तरी आमच्या बाबा बराबर आमी दिनवासता.
ही देणी सगळी आमकां फावो जातात आमच्या भावार्थाक लागून. तीर कोण भावार्थान आमी मागता तेन्ना देव आमकां दिताच. तेच बराबर तुमचे लागीं मागता. हो सांत कोरोनाचो वावर रोमा शारांत पावला. आमी हांगासर शिकून बेसम साहेबान शिकून तो आतां रोमाक धाडलेलो आसा एक उपकार. तो फावो तसलो सांत कोरोनाच्या वावऱ्या उपकारता तसलो जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हांगासर येवंक जाता जाल्यार येयात. कोस्ट त्रास पडटा तो जाणा. नाजाल्यार घरातूच सांजेचें प्रार्थन तेर जातकूच हें मागणें करात. बेगीनूच आमकां आमचो दुसरो गोंयचो भाव मान्याबोत आग्नेल सांताच्या वर्गांत भितर सरून आमकां नमुनो जावंक. त्याच बराबर जायते जाणांनी तांच्या इंतेसांवा पासत जावं पिडेंत आसात जावं कोश्टतात वा दुसऱ्या कसलेय कारणाक लागून हो जायते जाण उपकार मेळ्ळ्यात म्हूण कोडीत करूंक लायला आनी देवाक दिन वासूंक लायला. त्याच बराबर तुमी इतले त्रास कोश्ट काडून हांगासर आयल्यात तुमची इंतेसांव घेवन हो दिन भास घेवन हेच बाबार्थान आतां नव्यानाच्या मागण्यांत वांटो घेवया. उबी रावया. उपकार मेळूंक मागणें. सोर पदवीदार देवा आमच्या सर्गीच्या बापा आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांदाबोड दिनवाशी मनान आमी वळखता आनी हेच खातीर तुज्या वेंचून काडिल्ल्या सेवकां देशी ओचोऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परी चलूंक जाय दाखोवंक तुजो विस्वाशी सेवक मान्याबोंत आग्नेल एक नमणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मान्याबोंत आग्नेलाच्या भाग्यवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान आमी मागता. तशेंच आतां मान्याबोंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदबरी जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार जें कितें तुमी भावार्थान पाद्रागल्या वरवीं मागूंक आयल्यांत तीर कोण भावार्थान ओगेपणान देवा मुखार दवरुया. एक कुणा कशी फावो कर म्हूण आमी विनयता. सांताचो मान मेळूंक मागणें. अगणीत काकुदीच्या देवा सरपट पडून तुज्या पांयां सरची आमी मागता. व्हडा विस्वासान तुजी कशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मान्याबोंत आग्नेलाक सांताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगोड परगट्यो देशी हे आमी मागता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. पिडेबोंतांचेर किरीत आशिर्वाद अदी करून ताणें फोन करून सांगलां तांचे पासत मागाक म्हूण. हो तुमचींच कोण गोरचीं दुयेंत आसत तांकां सगळ्यांत मनान घेवन हे मागणांत आमी देवाक उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या दयाळ आनी काकुत्सार बापा आमच्यो अस्कोताय सोसूंक आनी आमचे दुखी भोगूंक तुवें तुज्या एकल्याच मोगाच्या पुताक ह्या संवसारांत धाडलय. कोस्ट मरण सोंसलें आमकां सगल्यांक बोक्षणाचें देणें फावो केलां. ताचेरूच पातयेवन कालतेपणी आमी मागता. ह्या आमच्या पिडीबोंत बाबा भयणीचेर बोलेपणान तुजो किरीत आशिर्वाद घाल. तांकां कुडीची गोठाई ओथम्याचें तीरपण दुखी कोतींनी सोंसणिकाय भलायकेची पुर्णताय दी. तांच्या जिवितांत तुजी शांती करमोग आनी बोलेपण भरपूर आसूं. तांच्या कश्टां दुखांत ती तुजेरूच भावार्थ दवरूं आनी तुका ती अनुभवूं. हे परी बाबा भयणीच्या एकवटान ती सदां काल मोगान जिवन संतोशान तुका बाकाणू. तूं जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोवें आसूं आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. वचून यात. क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. Salam kau,
आमकां न्ही बायबल डायरी